आज पॅरिस ऑलिम्पिक खेळाचो 10वो दीस। आजच्या दिसा आमचे भारतीय खेळगडे खंयच्या खेळाच्या पदकाच्या सर्तीत आसात हे पळोवचे पयलीं कालच्या कांय महत्वाच्या निकालाचेर नदर मारूया। भारताच्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान ग्रेट ब्रिटनाक पेनल्टी शूटआउटात 4-2 अशें हारोवन सेमीफायनल गाठली। निर्धारित वेळेत दोनूय पंगड 1-1 अशें बादाबाद आशिल्ले। बॅडमिंटनात लक्ष्य सेनाक टोकियो ऑलिम्पिकाचो भांगरा पदक विजेतो विक्टर एक्झल्सन हेच्या कडल्यान हार खावची पडली। आता लक्ष्य कांस्य पदका खातीर मॅचीत खेळटलो। एथलेटिक्स, नेमबाजी, गोल्फ, सेलिंग, बॉक्सिंग ह्या खेळात भारताची कामगिरी सुमार दर्जाची झाली। आता पळोवया आज खंयचे खेळगडे मैदानात आसात ते। भारताच्या आजच्या दिसाच्या मोहिमेची सुरुवात महेश्वरी चव्हाण आणि अनंतजीत सिंग नरुका नेमबाजीच्या मिक्स टीम स्किट शूटिंग ह्या खेळाच्या पात्रतायेच्या फेरयेन वाटेकर जावन करतली। दनपारा 1:30 श्रीजा अकुला, मनिका बत्रा आणि अर्चना कामत हांचो पंगड रोमेनियाच्या पंगडा आड बायलांच्या सांघिक टेबल टेनिस सर्तीच्या राउंड ऑफ 16 खेळात वाटेकर जातली। एथलेटिक्सात दनपारा 3:25 किरण पहाल बायलांच्या 400 मीटर धावपाच्या सर्तीत वाटेकर जातली। रातच्या 10:35 अविनाश साबळ 3000 स्टिपलचेस धावपाच्या सर्तीत वाटेकर जातलो। 3:45 नेत्रा कुमारान सेलिंग निंगी रेस हातूंत बायलांच्या गटात वाटेकर जातली जाल्यार सांजेच्या 6:10 विष्णू सर्वानन ह्याच सर्तीच्या दादल्यांच्या खेळात वाटेकर जातलो। सांजेच्या 6 वरांचेर बॅडमिंटनात लक्ष्य सेन आपली कांस्य पदका खातीरची मॅच खेळटलो। आयज सावन ऑलिम्पिकात कुस्तीच्या सर्तीची सुरुवात जाता। निशा दहिया आयच्या सांजेच्या 6:30 वरांचेर 68 किलो फ्री स्टाईल गटाच्या खेळान भारताची मोहीम सुरू करतली। आम्ही आमच्या खेळगड्यांक चीयर करूया, तांकां पदक मिळू ही आस्त बाळगूया।